हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळे कशे आहे? बरे आहे? सगळं तुम सगळे बरे आहे म्हणून. सो सध्या हांव हा बरो आनी आतां आमी गेले. गुड मॉर्निंग गाइस. हांव बरें. वय ते आमची आयज घरा वयताय काम आहा मातशें. सो आज आमी तेगे घराक वयताय आनी आतां सकाळी जाले टायम जाले सद्या 10:30 आनी आतां आमी आज तेगे घराक वयताय. तेगे घराक वयताय म्हळ्यार मातशें काम आहा तेगे घरा कडेन. आनी आज कोडे आमी थिंगा रावतली ना रे, रावतली आज न्हू. हय, आयज मागे घरा कडेन, तेगे मागे घरा कडेन आनी मिगे भावंडे. काय जालें पळय पार्टी तेच्या बरोबर वयनी दुसरी पार्टी. कादा जाल्यार सेकेंड टायम येता आमी रावपाक थिंगा. रावतली हां सद्या आजू गॅरंटी ना शुअर. सो कोडे रावली ना जाल्यार परत घरा येवपाक शकताय. सो थंय सद्या वयताय आमी. सो ते आतां आमी येयले मारगांव आनी मारगांव म्हाजी आनी पयलें ती पयर येयलो थिंगाच हॉस्पिटल आयलो आमी सांगलो ते तुमकां ना रे. हॉस्पिटल आयले आमी कित्याक भावाय बायले घेन तिगे उदक पडटा सकत काय पडलें. सो आमी तेगे कोण जाली तेगेले भाभी घेवन येयले मातशें हॉस्पिटलां. ती मातशें बरी ना तेका लागून तेका चॅकअपाक घेवन येयलो हांय. आनी आमी दोगांयनी ते हांय भायर आत वयताय. ती उडोवं गेलोली आनी आमी दोगांयनी आत वयताय भितर चोवपाक. ते हॉस्पिटल आमगे हॉस्पिसियो मारगांव हें ते. आनी हॉस्पिटलां सावन तेगे चॅकअप बी कोन्न आमी सोमती गेले थंय चाय आनी आमी ते दिताय चाये पेट. आनी आमी गेले एन्सून केलोलो मसाला डोसा आनी हांवें केलोली ते चणा मसाला पुरी. आनी आमगे आनी आहलो तेमी ते भाजी पाव आनी कोण फालोडा सगळें घेयलोलें. आनी हिंगसा च्या पीन मागीर आमी गेल्लीं घारा. आतां ते आमगे घेवपा येयलें काळिंगां. ते काळंगे घेयलें ते कितू घेयलें गो? 5 घेयले 100 एक. तुमकां आनी म्हारग जाय जाल्यार आनी म्हारग आहाय हिंगा. ते 200 आहाय 300 आहाय. ही म्हारग, ही मातशी मोटी आहाय. आमगे मातशे बारके घेयले. आज होते नेक्स्ट डे. काल हांवें वॉदू काडला आनी आज मागीर सामको टायर्ड जाला आनी सारको काडलो ना मागीर. सो आज तो ते कंटिन्यू केला. आनी आज वॅलेंटायन डे. सगळे हॅपी वॅलेंटायन डे. सगळे हॅपी वॅलेंटायन डे. आनी आमगे वॅलेंटायन आज ते काळींग खातो तेका आनी आज खंय तांबडे काळींग खावपाक घेताले वॅलेंटायन डे काबार. सो आतां ते घेवन येयला ताट काळींग आनी ते सुरी. आतां हेच खातून पार्टी आमगे आज. Three, 2, 1, go. सो मस्त भितरल्या तन्ने हा one साइड जाला ना. सो खावपाक केस लावते खावपा ना खायचे आमी.
वन कितना आदमी है 4 4 आदमी है 2 ये कौन बनाएगा तुम एक खाता तो खाता रे 1 एक है डाल 4 ओ मोठे आमा तो टेस्ट खापो बोले ना कोण सो आता त्या येयलो हा घरा कडेन आमगे घरा कडेन सद्या आतां आमी हिंग येयलोलीं सामान व्हरपा येयलें थोडी ताका जाय म्हणटा म्हण ड्रेसीस ओके कम घेयले मागीर करुया सो आतां आमी आमगे घराको येयलो हाय आनी काल आमी आहलोलीं तेंगे घरा कडेन सो तुमकां काल तेंगे घराको आहलो आमी सो तेका लागोन काल म्हाका ब्लॉगूय घालपा मेळ्ळो ना तेका लागोन सॉरी म्हणटा तुमकां ब्लॉग घालपा मेळ्ळो ना कित्याक थिंगा हांव काडना तेंगे थिंगा सो ती मातशें कम्फर्टेबल जायना एक टायम सो म्हाका थिंग बरें दिसना काडपा सो तेका लागोन थिंगा ब्लॉगूय काडना आनी थिंगा कांय करना थिंगा जाल्यार सुसेत आसता सो तेका लागोन हांवें काल काडना तेका लागोन सॉरी काल विडियो येयलो ना म्हूण सो तेका लागोन तो हांवें दोनूय दिसां कंबायन करून समतो आज एक हाल्ले एकू घातलो आज एकू गायला थंय आनी आज आमी थंय येयलो हाय थंय ई घेवन जायता म्हणटाले हूंय आहा ही दिसती पडना म्हूण ही आहा एक्चुली पूण ती तेंगे थिंग आहलोली सो ती तेंगे घराक आहलोली सो आतां तीच घेवन येयलो हांव घरा कडेन तेका घेवन आनी आतां वयता दोगांयनी परत थिंगाच आनी तें आयज थिंग रावतलें आज एक दीस आनी हांव मुटून राती कडेन आतां कामा वयतलो सो कामा सावन हांवें परत राती कडेन येतलो घरा सो आतां पयलीं थिंग वयताय आनी हें थंय सामान घेवन केसो येता ते गांव सोडून येताय तेशें कोन्न येता ते गांव सोडून येताय तेशें कोन्न येता ते हाय फ्रेंड्स चल वयता घरा येते घर कित्याक फंक्शन आयज आनी तो राती आहलो न्ही थिंगा घरा आजान कडेन वेडिंग आहा आयज तेका लागून घरा येते एक्चुली तें वचपाक वेडिंग आहा आनी हांव वचपाक कामा न्ही रे वचनाक म्हळ्यार आयकताय वचपा जाय थिंगा वेडिंग सो आतां वयताय थिंगा आनी मागीर हांव कामा वयतलो आनी ते मागीर वयतले वेडिंगा न्ही गो कोणा बरें वचपाचें भयणी मार ओके चल या आमी या राय न्ही बाबा रावता सो ते आतां हांव येयलो आहा थंय कामाची आनी सद्या कामा पावला आनी आमगे आयचें लोकेशन आहा जॉर्ज बे आमगेले उतोड्डा हिंगा माजोड्डा आहा ते आनी उतोड्डा खंय माजोड्डा आहा थिंगा आनी सांगपा म्हळ्यार तुमकां हांव भायर दाखोवपाक मेळ्ळो ना म्हाका कित्याक भायर काडपाक मेळ्ळो ना कित्याक थिंगा सायडीक हिंगा बीच एरिया आनी थिंग तेंगे म्युजीक सारकें चालू आहाय सारकें हांव मातशें थंयतालो बंद जाता काय म्हूण बंदूच जायना सो मागीर हांवें पयलीं काम केलें आनी मागीर आतां मातशें गाड्यांकूय सद्या थंय ब्लॉग स्टार्ट केला तुमकां सांगपाक आनी मागीर दाखयता तुमकां मुखार बट थिंग म्हाका म्युजीक घालूंक पडटलें सो तेका लागून पयलीं हिंगा उलयलां गाड्या येवन आनी मागीर इफ सपोज तर येयलें जाल्यार म्युजीक तेंगे म्युजीक गायलें जाल्यार म्हाका मागीर कॉपीरायट लागोता सो आनी कॉपीरायट लागलो जाल्यार मातशें आमगेलो यूट्यूब चॅनल आमगेलो बंद पडपा आसता सो तेका लागोन हांव तेका लागून एवॉयड करता मातशें हिंगा म्युजीक तेंगे ते हाटलीं घालपा आनी तुम पासून थंय आसतलें तेंगे फकत जस्ट लास्ट बिटू घाता आमगे हिंगे बँडा पासून कित्याक तो पासून तेंगे सॉंग पासून गायलें जाल्यार म्हाका मागीर कॉपीरायट येता तेका लागून ओके आनी ते हें सारकें आनी सांगपा म्हळ्यार कालचें तुमकां सांगलां काल ब्लॉग कितें येयलो ना तो सो तेका लागून तुमकां आनी एक पाट सॉरी म्हणटा आनी थंय आज कितले काबार तो म्हण आनी जायते जाणांक सांगताय म्हाका आनी कमेंटूय आसा जायते की वॉयस मुगेलो क्लियर येना मातशें वॉयस तुगे लँग्वेज कळना वॉयस एडिटींग कोनाका आनी हें कोनाका एक्चुली सांगपा म्हळ्यार हांव वॉयस एडिटींग बी कांयच कोना हांव जस्ट आतां काडलो चोय तो डायरेक्ट थिंग घाता क्लीप आनी हांव डायरेक्ट सेव मारपा वयता आनी हांव वॉयस कांयच एडिट कोना
ओके आनी म्हज्या फ्रेंडान सांगलें म्हाका की म्हगेली खंय लँग्वेज चेंज जाता इंग्लिशीन येता आनी थोडेशें उलोवपा हेको येता सो ती न्ही एक युट्यूबाक तेगे यूट्यूब हें कोता सो ती तुमी लँग्वेज आहा ती न्ही चेंज जालो आसता आतां आमगेली कोंकणी लँग्वेज आहा चोय ती थिंगा हिंदीतूय येता ओके एक्चुली सारकी हिंदीतूय येता ती आमगेली आतां ती एक पाटी चेंज जाता इंग्लिशान येता सो ती तुमी थिंगा चेंज करपा जाता तुमच्यांनी थिंगा लँग्वेजीक गेले जाल्यार थिंग सेटिंगाक गेल्यार थिंग लँग्वेज येता ती लँग्वेज आहा थिंगा हिंदी मारल्यार क्लियर सारको आमगेली सारकी कोंकणी आयकपा येता ओके आनी थिंगा इंग्लीश येता ताका लागून सो जायत जाण म्हणटाय तुगेली लँग्वेज केसोली लँग्वेज कितें कोत्ता तूं कितें एडिटींग कोता आनी कितें हांव कांयच एडिटींग कोना हांव जस्ट घाता सो ती एक पाटी लँग्वेज चेंज जाला सुद्दां सो ती एक मातशें नोट कोराय केन्ना आनी ती म्हाका हिंगा म्हज्यानी कांय करपा जायना सो हांव पयस शिकोता पूण ती लँग्वेज थिंगा जाता ओके सो नेक्स्ट टायम तुमकां तशें कितें जाता जाल्यार सो मातशें थिंग लँग्वेज आहा चोय थिंग वसाय आनी थिंग ती हिंदी लँग्वेज दवराय ती हिंदी लँग्वेज दवरली जाल्यार म्हगेली क्लियर कोंकणी आयकपा येतली ओके आनी एक जायते पाटी कमेंट आसा हांव काम कितें कोता काय म्हण हिंगा ओके आनी एक पाट सांगलो हांवें बट आतां आनी एक पाट सांगता तुमकां हांव काम कोत्ता हिंगा क्लेजर्सां बरें काम कोता हांव तेंचे बारा होकोत हांव किट बॉय म्हळ्यार तेंगेले इंस्ट्रुमेंट्स घालपाचे म्हगे होकोत ड्रम सेट आख्खे मांडपाचें ड्रम किट फूल मागीर कीबोर्ड गिटार बेज गिटार हें घालपा म्हगेलें काम आनी मागीर काडपाचें ओके आनी म्हाका आनी कांय घालपा आसना सावंड ते दुसरे मनीस आसता म्हगे फकत तितलें काम करपाचें घालपाचें ते येयले म्हणटरी आनी मागीर काडपाचें दिवपाचें वचपाचें म्हगेलें घरा ओके म्हाका तें लोडिंग अनलोडिंग म्हाका तेसो कांय आसना आनी म्हगेलें हांव कोत्ता तें मागीर हें हांव म्हाका जस्ट म्हगे काम ना जाल्यार हांव हें घेता हिंगा हे सायडी येता आनी हांव म्हगे प्लस भायलें काम कोत्ता तीं म्हगेलें हांव फोटोग्राफी कोता फोटोग्राफी डेकोरेशन तुमकोडे जवळ खबर आसतलें म्हगेलें ओन डेकोरेशन आहा म्हण डेकोरेशनूय कोता हांव फोटोग्राफी कोता हांव ओन आनी प्लस मोकोडे आहा माटोय घाता हांव टेंटां आनी चेअर कवरां चेअर्स मागीर टेबल्स तशें करून सगळें घाता हांव सो कोणाकूय जाय जाल्यार DM कोराय म्हाका कित्याक जायत येता थंय तुगे तूं काम कितें कोता वॉट यू वर्क यू डू वॉट सगळें डेली आसता एसा दिसो ताका लागून तुमकां सांगता ह्या ब्लॉगाची सो हें काम कोता ओके सो तो आतां येयलो घरा आनी आतां वयता सोमतो न्हिदपा आनी येवन हांव सोमतो न्हावलो फ्रेश जालो आनी आतां वयता न्हिदो सोमतो आनी हो ब्लॉग हांव हिंगा काबार कोता आनी सोमतो तुमकां म्हगेलो आयचो ब्लॉग लायक जाला आसलो म्हण आनी जर तर तुमकां म्हगेलो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कोराय आनी म्हज्या चॅनलाचेर न्यू आय जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब कोराय सो मेळ्या नेक्स्ट विडियोन टिल देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट